डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर गोवा प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अँड मार्केटिंग बोर्ड येता, जेची प्रिमायसीस आणि जे ऑफिसां जी आसा ती सगळे तालुक्यात आसा साधारण. आणि ह्या एग्रीकल्चर लायफस्टॉक अँड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्डाच्या अंडर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी असता की सगळ्या मार्केट यार्डांनी रायपनिंग चेंबर्स आणि अदर फॅसिलिटीज शेतकारां खातीर आणि जे आमचे पळय कंज्युमर आसा तांकां तयार करून दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसता. सो हो विचार करून एक्चुअली कशें आसा, केळी पिकोवप किंवा फ्रुट्स पिकोवप हो प्रकार जो आसा तो ऑल ओव्हर गोवा चलता. आणि जे पळय केळी पिकयता किंवा फ्रुट्स पिकयता ते सांगता की आमचो जो पळय प्रोसिजर आसा इट इज अ सेफ प्रोसिजर आणि सायंटिफीक प्रोसिजर म्हणून. पूण आमी जेन्ना विचार केलो आनी आमी जेन्ना पळयलें की आमकांय बी दिसलें की हो सायंटिफीक प्रोसिजर जो आसा तो मातसो इम्प्रूव जावपाक जायो, मातसो बरे तरेन जावपाक जायो, जेणे करून आमचे जे पळय गोंयचे लोक आसात, जे गोंयकार आसा तांकां केमिकल फ्री फ्रुट्स जे आमी पळयता की FDA प्रमाणे खूब कडेन कार्बायड वापरून केळी पिकयता किंवा आमी पिकयता. सो हो प्रकार जावपाक जायना आनी केमिकल फ्री फ्रुट्स, केमिकल वापरनासतना रायपनिंग केल्ले फ्रुट्स आमच्या गोंयच्या लोकांक मेळप हो आमचो उद्दिश्ट आसा. हो विचार करून आमी म्हापसा आमच्या यार्डान सद्याक एक रायपनिंग चेंबर बांदपाचें काम आमी कॉमेस केल्ले कडेन आसा. आमचे नॉर्था भितर म्हापसा यार्डाक मॅक्झिमम केळी जी पळय आसा ती येता आनी तेजो जो पळय मार्केट आसा, तेंची जी पळय सेल आसा तो मार्केट यार्ड म्हापसांतल्यान जाता. सो ऑन एन एवरेज साधारण एक 7 ते 8 टन केळी एवरी डे APMCच्या मार्केट यार्डांक येता म्हापसा. आणि हायेस्ट म्हणल्यार जेन्ना पीक फेस्टिवल सिजन्स आसता, चवथ म्हणा किंवा दिवाळी म्हणा, दसरो म्हणा, ह्या पिरियडाक साधारण 15 ते 16 टन केळी आमच्या म्हापसा मार्केट यार्डांक येता. सो हो विचार करून आमी सद्या हांगा एक रायपनिंग चेंबर घालपाक कॉमेस केल्ले कडेन आसा.